वेदांतान आमोणीच्या प्रकल्पाचेर बेकायदो बांदकाम चालू केलां. थळाव्या कम्युनिटीन ह्या कामाक आक्षेप घेतला. हे बांदकाम खंय कम्युनिटीच्या जाग्यात येता, देखून हे बेकायदेशीर काम थांबोवचें आनी ते काडून उडोवचें थळाव्या कम्युनिटी कमिटीन मागलां. ह्या प्रकल्पाविशीं म्हायती मेळटकीर तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरोवन भितर वचपाची परवानगी मागिल्ली, पूण उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंतल्यान रिप्लाय येवंक ना. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकल्पाक ऑपरेट करपाची परवानगी दिल्ली, पूण हे बांदकाम कम्युनिटीच्या जाग्यात येता तेन्ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हो परवानो फाटीं घेवचो अशेंय ते मागतात. आमचो प्लांट आसा आमोण्या, जो वेदांताचो आसा सिजा गोवा, तेंच्यांनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. तेंचे गॅनिफिकेशन प्लांट म्हणून तरी ते घालता आनी आयजूच आमकां तेजे फोटोज मेळ्ळ्या की ते कन्स्ट्रक्शनाचे ते इल्लिगल काम चालू आसा म्हणून. पयलीं आमकां जेन्ना न्यूज मेळ्ळी तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें की आमकां भितर परमिशन दिवची म्हणून, भितर वचपाक. भितर इल्लिगल काम चालू आसा म्हणून 12 तारखेक नोव्हेंबराच्या. पूण आमकां तेंची कांय रिप्लाय येवंक ना. जेन्ना आमी तांकां ऑफिस एप्रोच केल्या तेंच्या ऑफिसान, तेंच्यांनी सांगलें की आमकां कांय हेजेर एक्शन घेवपाक, हेजेर परमिशन दिवपाक आमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून. ते सिवील फॉर मॅटर कोर्टान म्हणून सांगलें. आतां जर आमकां एवरी टायम आमची ऑलरेडी कोर्टान केस चालू आसा कुमदाची, पण आमकां एवरी टायम जर कोर्टान जर वयचें पडलें जाल्यार सर्वसामान्य मनशान फक्त कोर्टाच्यो पायऱ्यो धरोवपाच्यो. सो हांव डेप्युटी कलेक्टराक सराक सांगूंक सोदता की बेगीनच्या बेगीन आमकां हेजी आहा, पयलीं आमकां डावट आसलो, आतां डावट क्लियर जालो. सो बेगीनच्या बेगीन हेजेर कारवाई करची आनी हे जो इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडून उडोवचें. तशेंच पोल्युशन बोर्डाक बी सांगूंक सोदता. ऑलरेडी एक्चुली ह्या बेनिफिकेशन प्लांटाचेर क्लाड आल्वारीस सरान ऑलरेडी पिटिशन फायल केल्लें आसा, जी ते ऑलरेडी तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट पोल्युशनान दिल्या म्हणून पोल्युशन बोर्डान, आनी ते काडचें म्हणून. सो पोल्युशन बोर्डाकूय हांव सांगूंक सोदता की हे इल्लिगल आसा आनी पयलीं ऑलरेडी ते इसी दिल्ली हे दिल्लें म्हणून कन्सेंट टू ऑपरेट पोल्युशन बोर्डान. आतां दुसरो पॉयंट म्हटल्यार हे ऑलरेडी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, हे आमकां फोटोज मेळिल्ले आसा. सो बेगीनच्या बेगीन पोल्युशन बोर्डाकूय सांगूंक सोदता की बेगीनच्या बेगीन हे जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडून उडोवचें. हे आमच्या कुमदाच्या 42/1 43/1 हे कन्स्ट्रक्शन येता आनी ते सामकें इल्लिगल आसा. आमच्या कडेन तेंचो लिजाचे कांयच येना. नव्या प्लांटाक हांकां परमिशन दिवपाचेंच ना म्हणून ठराव पास जाल्लो, ग्रामसभेन पास जालो, लास्ट ग्रामसभा घेतलेली. आणि इवन आम्ही सुद्धा तांकां सांगलेलें, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केल्लेलें, पंचायत बॉडी गेल्लेली प्लस सेक्रेटरी गेल्लेले, तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून येयल्ले. ते आमी ग्रामसभेक तांकां विचारलें की बाबा तुमी थंय इन्स्पेक्शन केलां, तुमच्या कडेन कितें बरयल्लें आसा किंवा फोटोज आसा? ते म्हणपाक कांय ना. पंचायतीक ऑथॉरिटी ना ते आडोवपाक ऑथॉरिटी आमी दिल्ले न्ही, पंचायत केल्लेली, पूण तरी आसतना तेंचें काम चालू आसा. हे आमचे कडेन हे आसा, फोटोज आसा. सरपंचा कडेन वचून आतां पंचायतीन तुमी सांगलें, ग्रामसभेक ठराव घेतला न्ही, ग्रामसभेक ठराव घेवन सांगला की तुमी तेंचेर परत कारवाई करा म्हणून. तेन्ना पंचायत बॉडी आहा न्हू, हय ग्रामसभा पंचायत बॉडी तुमी परत गेले काय ना तुमची कोमदाची? हय सांगलें न्ही, सांगलें कितें म्हणटा बंद करा म्हणून. ना ते आमी वयता म्हणून सांगता. प्रोसिजर चालू आसा सांगता. आमचो प्रोसिजर चालू आसा तेन्ना जातलें म्हणटा तो, पूण अजून आज सुद्धा बंद जालें ना ते. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.